फकत मतापुरतो सपोर्ट नाका दियात राजीनामे आणि कृतीन दाखवून दिया तुमचो तेंको. डबल ट्रॅक विरोधी आंदोलकांनी आमदारांक काढलो घाम. राजकीय फुडाऱ्यांच्या मडक्यापणा पावला कोळसो आंदोलनाचो हुलोप. आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या उड्डाणावयली बंदी भेली 31 डिसेंबरा मेरेन फुडें. भारतातल्या वाडट्या कोरोना केसींची फाटभर घेतला निर्णय. काय ठराविक विमानं आणि कार्गो विमानच करतली योवच सरकाराची घोषणा. 1,06,000 गांजे सहित धरलो एकल्याक दिवचल पोलिसांनी. ड्रग्सचे जाळे गोंयभर पातळपाक लागिल्ल्याची मेळ्ळ्या गवाय. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. आरोसकारांनी बेरेस्तारा रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाचे काम बंद उडयले. एलिना साल्ढाणान तशेंच कांय दिसां आदीं भाजपात गेल्ल्या काँग्रेसीच्या 11 आमदारांनी राजीनामे दिवचे अशें तेंच्यांनी मागलां. जाल्यार सरकारात असली तरी प्रकल्पाच्या विरोधात आपूण लोकां बरोबर रावतली अशी बंडखोरीची भूमिका एलिना साल्ढाणान घेतल्या. आंदोलकांनी रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाचे काम उत्स्फूर्तपणान बंद उडयले. कासावली पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो थाराव ह्या आदींच घेतला अशें सरपंच जुझे मारियो फुर्तादोन सांगलें. सरकारात आशिल्ल्यान मो रावत एलिनान ट्रॅक साल्वार करचे न्हू. तिणें फुडें येवन स्पश्टपणान आपली भूमिका जाहीर करची अशें तिणें मागलें. आमी जेन्ना पोळी घडली तेन्नाय आमी आनी एक रेजोल्युशन घेतलां MLA आनी आमी लोकां बराबर आसतले हो प्रोजेक्टा खातीर. जो लोकां माल जाता तो आमकां माल जाता. आमकां माल दिसता तो लोकांक आमकां विचून कळ्ळें सदांच लोकां बारबर रावपाक. लोकांक कितें दिसता तें लोकां आदार करपाक. हो आमचो आदार आनी सहकार सदां लोकां आसतलो. MLAचेर म्हाका थोडें उलोवपाक दिसता. जेन्ना MLAन आतां हांगा म्हणलें लोकां हांवें सांगलें 100 वर्सां जालीं खंय हो ट्रॅक आयल्यार आनी सरकारान गोंयच्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकां खातीर दिलें ना. हांव आमचे MLA विचारूंक सोदतां. फाटली 8 वर्सां म्हणून सर्गेस मातांनी फाटल्यान ती आमचे MLA म्हणून आसा. तिणें लोकां खातीर वो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सेंट्रलाक वो स्टेट गव्हर्मेंट तिच्याच गव्हर्मेंटा लागीं ती गव्हर्मेंट आहा कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागितलो ते लोकांक थंय दाखोवचो. राती अबाउट 9:30 मॅडमान फोन केलो की आयज तेमी हे हाडून म्हण एपार हाडून म्हण आनी ऑल ऑफ यू शूड कम and inform all the members. I told her, okay, I will inform my members. The rest you talk to Cliff and tell them to come. And as such we came here. There were a lot of noise and only thing what I did not like was you should not take law into your own hands. When the people were trying to, open up that pit what they had put, asking those fellows, I got scared because it's a central government project. You cannot play with it. So I went a little far and I stood there. And you must have heard whatever has happened now. Some are saying the government should, the people who are opposing should resign. And I feel it is correct. All these 10 people who went there, and Madam is supporting us, if she is supporting the railway thing, I think all of them, including her, should resign. That would be a big slap on the face of the government. This is my opinion, personal opinion. But I also heard people talking like that at the back. Loudly they were saying, you resign, don't give these talks. These talks will not help us. On the contrary, it will go, the youth will be unnecessarily harassed. लोकांचो दबाव येयल्या उपरांत कुठ्ठाळीचे आमदार एलिनाके आपली भूमिका स्पश्ट करची पडली. आपलो ह्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्ल्याचें तिणें सांगलें. पुलिसांनी आंदोलकांक आडावचें न्हय अशें तिणें शिटकायलें. आपूण गोंयांत येवन मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान सांगूनय थंय प्रकल्पाचें सामान कशें कितें हाडून उडयलें असो शिक्षकी आयुश्यांतलो प्रश्नय तिणें विचारलो. लोक पोटतिडकीन विरोध करतात तरीकय सरकार प्रकल्प फुडें धुकलतच आसा हें पळोवन आपण अस्वस्थ जाल्ल्याचें तिणें सांगलें. The DYSP who was here, how dare he talk the way he does. I would like to tell the DGP to teach his personnel to behave and to talk politely to people. They are not the authority. They are here to protect us. Their main responsibility is to give protection and not support wrong projects and come here to intimidate people. Now I'm
tired. I'm tired of what's going on in the state. I know what it is because I lived and I still live in a house next to the tracks. And now the tracks are going to come even closer. What will be the life of these people? I want to ask all the elected representatives, how many of them have their houses next to the tracks? We, the people of Goa, cannot be treated as second-class citizens. We are the citizens of this country, and we have every right, equal rights as the big states. If in Karnataka, the government of the state can pay heed to what is right and what is wrong, why can't our government? जाल्यार दुसरे वटेन लोकांचो आवाज आयकात अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनान भाजपा सरकाराक उलो मारला. लोकांचो आवाज आयकून घेतलो ना जाल्यार कितें करप तें गोंयकारांक बेस बरें खबर आसा असो सल्लोय तेणें भाजपा सरकाराक दिलो. आयकात सार्दिनाक. इलो कोल हाड तेन्ना आमचें पोल्युशन वास्को वाडटालें. आतां आमकां गोंयां कोल हाब करपाक नाका आनी लोकांलें हेल्थ पेडेर करपाक. आतां कोण म्हणटात आमी तेन्ना फावरा आशिल्लीं. सी, डोंट लूक एट येस्टरडे विथ टुडेज आयज. पयर कित्याक करून केल्लें तें गेलें आतां 10 वर्सां, ताजें आजून जावंक ना. 10 वर्स म्हणजे 2-5 वर्सां. लोक जनतेच्यान सरकार चेंज करूंक जाता. जेन्ना गोंयचे जनतेक आयज कोल हाडलेलो नाका, आनीक डबल लायन नाका, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लो नाका, आमगे प्रिस्टीन बीचीज काबार केल्ल्यो नाकाय, मारिना आमकां नाका, ह्यो हे सरकारान हें आयकून घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर आरोशेच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमाव आनी काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना हांचे मदले राजकीय गैर बरेच रंगपाक लागला. सार्दिनाच्या विधाना उपरांत चर्चिलान बुधवार दिसा तेका आपले 7 लाख परत दिवपाचें आवाहन केलें. हांव भ्रश्ट आनी स्मगलर आसा अशें केल्ले आरोपय सिद्ध करचे अशें आव्हानय चर्चिलान तेका दिलें. भाजपाक सत्तेंतल्यान देंवोवपा खातीर येता ते वेंचणुकेंत हेर विरोधी पक्षा बरोबर हात मेळोवणी करतलो अशें राष्ट्रवादीन कांय दिसां आदीं म्हटलेलें. त्या विधानाक सप्तकय जालें ना जाल्यार एनसीपीचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव आनी दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना मदीं केस्तांव कफुसांव सुरू जाला. आपूण भ्रश्ट आनी स्मगलर आशिल्ल्याचें सिद्ध कर, आलेमावान सार्दिनाक सांगलां. आपूण जर भ्रश्टाचारी जाल्यार 2004चे वेंचणुकेंत तो आपलो एजंट म्हूण कित्याक वावुरलो असोय ताचो प्रस्न. पळयात चर्चिलान कशी तकली गरम करून घेतल्या ती. सार्दिना गेले स्टेटमेंटाक म्हाका जबाब दिवपाक जाय. पॉलिटिकल स्कॅम करपा पयलें सार्दिनान शिकयना, दुसऱ्यान शिकयना. सार्दिना इज द मेन पॉलिटिकल स्कॅम करपाक. राणे चीफ मिनिस्टर पळय आहा तेन्ना तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा. एड्युकेशन मिनिस्टर आहा तेन्ना ताणें तेगेले सोयऱ्याक मार्क्स स्कॅम केलें सारकें व्हडलें चळवलें सारकें असो व्हडलें स्कॅम जालें. पूण जेन्ना चर्चिल आलेमाव पळय म्हणटा तेका हो तर गिफ्ट दिला तें म्हाका सायबिनान देवान दिला आनी लोकांनी दिला, लिडरान दिला म्हाका. लिडर म्हणजे सदां एगेन्स्ट. हांव सार्दिना सांगून सोदिता आनी कोणे चर्चिल आलेमाव स्मागलर म्हणलें केन्ना म्हणाका. कोर्ट पळय आहा तेणें म्हाका क्लीन चीट दिल्या, पूण तूं व्हडलो स्कॅम मनीस तुवें दाखयला लोकांक स्कॅम करून. एड्युकेशन म्हणटा तें इम्पॉर्टंट लायफ आहा मनशाचें, तेजेर तुवें स्कॅम करपी. तूं ICICI बॉन्डाचेर तूं स्कॅम करपी. त्या टायमार तुका पारीकरान सळा केला. आनी जोरी तोरी हांव सांगूंक सोदीत तुका, जोरी तोरी हांव तरी स्मागलर जाल्यार तूं मुगेले इलेक्शना एजंट केस जालो स्मागलिंगा पयशे तुका दिले तेसलो जालो. उपरांत 2009 हो MP जालो. तो हांव सांगता हांवें की ते गोवोरमेंटा हेजेर स्कॅम केले म्हणून. 2009 एका ताणें म्हाका हेल्प मागीर मुगोडे 7 लाख रुपया दिले तेका. हांवें मातशें हांडी मागोत तुका हांव ते धर मुगे तरी पयशे जाले जायत मागीर करप्शना पयशे जाल्यार तुमी हांडी कित्याक गेली तेजो पयशे. अरे तूं तुगेलो आन्सर दी मरे. तुवें होरें तें
बाबा आपण तेजो वांगडा उलयला तेजो आन्सर दी. तूं खंय उलयता? एक कोणी होरपिता आनी एक कोणी तूं एक कोणी तूं हरपता आनी एक कोणी होरपीत तूं. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान चर्चिलाचेर तो भ्रश्ट राजकारणी आनी स्मगलर आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. तो सत्तेक भोकेला आनी तेकाच लागून ताणें भाजपाक तेंको दिला अशें तेचें म्हणणें. आयकात सार्दिनाचो आरोप. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी वार्काच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान बिरेस्तारा व्यावसायिक आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणा वयली बंदी 31 डिसेंबर मेरेन वाडयल्या. भारतांतले कोरोनाचे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. पूण ही बंदी कार्गो व्हरपी सगळ्या आंतरराष्ट्रीय विमानांक वा विमान नियामक मंडळान लागू केल्ल्या उड्डाणांक लागू आसची ना हेंवूय स्पश्ट केलां. सरकारच्या वंदे मातरम मिशना अंतर्गत थारावन दिल्ली भारताबरोबर एअर बबल वेवस्था आशिल्ली विमानांच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार उड्डाणां करतलीं अशें सर्क्युलर बिरेस्तारा काडला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. बिरेस्तारा दिवचल पुलिसांनी उत्तर प्रदेशांतल्या एकल्याक 1,06,000 रुपयांच्या गांजा सयत धरलो. पळयत खबर विस्तारान. उत्तर प्रदेशांतलो बालवीर चौहान हो सध्या सांखळेच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत रावता. गुवळी वखदां बाळगुपाच्या गुन्यांवा खाला ताका अटक केला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. काल दिवचल पुलिसांनी सांखळे रवींद्र भवना कडेन सादारण 803 ग्राम वजनाचो गांजा जप्त केलो. सादारण 11:30 ही कारवाय जाली. तातूंत PSI आनी दुसऱ्या पुलीस पर्सनलांनी भाग घेतलेलो. सांखळे अशे खुबश्यो घडण्यो घडटात तातूंत गांजा आनी खुबश्यो आनी कितें तरी घडटा. पण हेजो कॉस्ट आसा 1,60,000. एकाक अरेस्ट केला. ताचें नांव आसा बलवीर विश्राम चव्हाण, रावपी उत्तर प्रदेश. पूण सध्या तो सांखळे हावसिंग बोर्डान रावता आनी फुडलो तपास सध्या चालू आसा. ताका 2 दिसांची कोठडी दिल्या पुलीस कडेन. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयभर तुळशीचें लग्न पारंपारीक पद्दतीन मनयलें. दिवाळेच्या उत्सवाचोच हो एक भाग. ह्या निमतान दारांतली तुळस रंगयतात, सजयतात आनी पुराण कथेचो दुवो सादत दुवादशीक शाळीग्रामा बरोबर तुळशीचें लग्न लावन दितात. लोक फ्लॅटांनी पावले आनी तुळशी गॅलरींतल्यान कुंडल्यांनी वचून बसल्यो तरीकय ही परंपरा चालू आसा. पळयात. भावीक लोक तुळशीक लक्ष्मीचें रूप मानतात. पुराणीक कथेप्रमाण तुळशीन विष्णूक काळ्या पाशणांत रुपांतर जावपाचो श्राप दिल्लो. ह्या श्रापांतल्यान मुक्ती मेळोवपा खातीर विष्णून शाळीग्रामाचें रूप घेतलें आनी तुळशी कडेन लग्न जालो. कांय कडेन पुरयत ह्या लग्नाचे विधी करतात जाल्यार कांय कडेन लोकच आपल्या घराचे तुळशीचें लग्न लायतात. पळयात हे मोरजेचे देखावे. ग्रामे रांजन संस्थितो गणपती ध्याये सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरी नारायणा केशवा गोविंद गरुडध्वजानि गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्णा कमलापदे यदुपदे श्रीदापदे श्रीपदे वैकुंठाधिपदे चराचरपदे ध्याये सदा मंगलम शुभमंगल. तदेव लग्नं सुदिनन्दरेव ताराबलञ्चन्द्रबलन्दरेव विद्याबलन्दरेव बलन्दरेव लक्ष्मीपदे गुरुं स्मरामि. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामोलकार. गोंयांत सप्तकाच्या निमाणे कडेन पावसाचो शिवर जावं येता. शुक्रारा आनी शेनवारा गोंयांतल्या कांय सुवातांनी पावस हजेरी लावपाक शकता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. जाल्यार आयतारच्यान फुडल्या सप्तका मेरेन हवामान सामान्य आसतलें अशें सांगलां. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता असोय हवामान खात्याचो अदमास. दर्यादेग वाठारापासून 75 किलोमिटराच्या अंतरार खोल दर्यांत वच्चे न्हय असो नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्यान सल्लो दिला. चडांत चड तापमानांत तसो व्हडलोसो फरक दिसलो ना.
चडांत चड तापमानय तशें सामान्यच आसलें. पणजे चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उण्या 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयकारांचें आवडीचें चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.